page number 7. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान कपेला साहेबाच्या वांटूक घेवन कोविडाक लागून तुमकां हांगसर येवंक खूब आयतार जाली मेळोंक ह्या वर्सान आमी चड फावटी हांगसर पावंक ना पूण आमी सदांच हांगसर हाजीर आसा म्हणून हे मीस आमी तुमचे बसप घेतलेले आसा तुमी हांगसर येताल्यार आनी तुमी हांगसर आयिल्ले आसा ह्या अशें भशेन तर तुमी तुमची खाजगी मागणी इंट्रसा आसा ती काळजान दवरात आनी हांव हे मीस तुमचे पासून भेटयता आनी तुमी आमचे पासून मागात आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगत्याची गवाची परब करता तर ह्या मिसा लागून आमी भक्तीपणी वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुख्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सगळे आसूं म्हजे परिणाम भावनो आमकां अशें दिसता की जेन्ना आमी मोग करता घराचो तेन्ना खावंकशी दिसता इतली ताका आमी इम्पोर्टंट रावंकशी दिसता कोलिंजेसून आमकां इतलो लागशिल्लो संबंद करून दवरलेलो आसा की तो आमचे कुडीक मनांतल्यान सारको एक जाता आनी आमच्यान ताचे सगळें एक जावन जाता नेद्यानी ताणें आमकां दिलेलें आसा मोगाचें तर ताच्या मोगाक आमी उदीक आनी उदीक वाडोवन ही सगळ्यो सवलती ताणें आमचे पासत केल्ली आसा हो साक्रामेंट ताणें जोडून दिल्लो आसा तर आमी जितके फावटी आनी जे लोक जी ह्या साक्रामेंटाक माननात तांचे सगळें पासत मानता आनी जी कोण मानतात आनी भक्ती मानता दितात ताका आनिकूय खोलायेन ही म्हायती आनी अणभव तांचे मदें घडोवन मानता पूण जितले फावटी आमी चुकल्या ते आमचे भक्षणे देवा कडेन आनी एकामेका कडेन मानता हांव पापी सोडूया देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुलाम जावन सांगता मनाची तोंड तोंडान जाल्यार वायट आदारान आनी बरें सोडून हांवें सारकी पाप केल्या हो म्हजो घरार हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध देव सुदासान वावरणारे सगळ्या देवतांक लोकतात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्य खातीर विनंती करात म्हणून प्रार्थना तकली बागून आशिर्वाद घेवया सोर कुडीदार देव आमची तकलीफ करूं आनी आमची पातळां बक्षून आमकां सस्तेंचे जिविताक पावूं
आमचे सुवर्ण तुझ्या कश्ट मरणाच्या उगडासाक मोजपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासरत्याच्या योजना जेवणाची दान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सुवण्याचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरो. ह्या तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बाबा सदैव पवित्र आत्म्याचे कुणाची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. म्हणून भावनो आमचें मन आनी काळीज आतां दोळ्यात जाल्लें आसा. देवाचें उतर आयकून याडून आमच्या जिवितान पळोवपाक तर आतां आमी तीन उतर देवाचें आयकूया. सुटकेच्या पुस्तकामध्ये वाचप. मोइसेस आयलो आनी ताणें परजेक कळीत केल्ल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगळे आज्ञा आनी हुकूम. परजेन एकाच गाड्यान म्हणलें, सर्वेस्परान फर्मायला तितलेय आमी पाळटले. मोइसेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें इस्रायलाच्या 12 कुलाच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्यांक थारोवन इस्रायलेता सर्वेस्पराच्या मानाक कोंब आनी बैलाच्या शांतीचे यज्ञ करूंक लायले. परतें रगत घेतलें आनी मोइसेसान तोस्तान घालें आनी उरलेलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें फराळाचें पुस्तक घेतलें आनी परतें आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी तिणें म्हणलें, सर्वेस्परान फर्मायला तें सगलें आमी पाळटल्या. ताचें आमी आयकतल्या. उपरांत मोइसेसान रगत घेतलें आनी परतेचेर ताचो शिंवर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या फराळाचें हें रगत. हो फराळ सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें देवाचें वरदान. आयकल्या देवाचें उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात आमी उबारतले. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचे दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव. तुजे चाकरणेचें पोत म्हजेर सांगली तुवें तोडून उडयल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिवसनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसाक सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात आमी उबारतल्या. एब्राहामाक बरयलोलें चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणी, येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक असो क्रिस्त आयलो आनी
व्हडल्या आनी अदीक सकून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. बोकड्यांचें वा पाडकुल्यांचें रोगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रोगत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्नानान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखूंक घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्यांचें रोगत आनी लासलोले पादयेचो गोबर बसलेल्यांचेर शितोडान तांकां ही कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रोगत कितलें अदीक गुणगूण जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कलंक बळी कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करून तें रोगत आमचें अंतस्पण मोनादीक कर्तुबांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्त आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवन जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यान बासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतोलें. देवाचे वडकार. सगळीं बी रावलीं. हांव सर्वातान देंवलेलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणान जिवो आसता. Sorvescum tuce sove asum, Marcu Pomone, Jesu Christace Shuvotoman, Fug nasloja ulecia poile disa, Pascaco nendro maron veduita tedna, शिष्यान जेजूक म्हणलें तुज्या पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें जाय आनी आपल्या शिष्यांतल्या दोगांक धाडून ताणें ताका सांगलें शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो आंगार मारून येतात तो तुमकां एक मनीस मेळटलो ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक म्हणात म्हज्या शिस्तां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करून म्हजो जेवणाचो वस्रो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वस्रो दाखयतलो थंय आमकां तयार करा. शिस्त भायर सरून शारांत वच जाल्यार
जेजून सांगलेलें तशें ताका मेळ्ळें आनी ताणें पास तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उलो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें ताका दिलें आनी सगळीं तांतलें पियेलें आनी ताणें ताका सांगलें, हें म्हजें रगत, कोरोनाचें रगत, समेस्त मनशां पासत तें वावरतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसो, ह्या फुडें दाकांचें फळांचें हांव आनीक येवचो. गीत म्हणल्या उपरांत चैतन्याच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शूभ वर्तमान म्हज्या भयणीन भावनो, हांव इस्कोलांत आसतना, बोर्डिंगांत आसतना एकल्या पाद्रीन म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक बोर्डरांक एक बूक सांगलो. ताणें आमकां कितें म्हणलें जाल्यार, जेन्ना तुमी मिसाक येतात तेन्ना तुमी पातकी न्हय, पातकां केल्लीं आसा, तर ज्या वेळार तुमची पातकां कबूल करूंक जाय तेन्ना तुमची पातकां कबूल करात. हांवें हें तें केल्लें आसा, सायबा म्हाका बोगोस न्हय, हांव पातकी सोद वयता देवाक, हें म्हणा. पूण पूर्णपणे जेजू आमकां मोक्षान दितलो, मागीर तुमी वचोन तुमच्याक वचत. पूण आतां मिसाल मांडून घेतना खरेपणी जेजूक तें सांगात. आनी तें सांगलें की ना, मागीर तुमी कोम्या उरयात आनी जेजू तुमचे खाडचा जाय म्हणून त्या पातकांतलो तुमकां तो भायर काडटलो आनी तुमी जिवीत सारकें मार्गार तो हाडटलो, ताच्या मार्गार हाडटलो. हांवें तें आयकलें, पूण म्हाका एकूच पावली तें पाळचें. आनी हांव सदांच म्हजे वांगडी तें आयकल्लें जालें, पूण तें तशें पळय नासलेलें. हांव करतालो आनी म्हाका इतली ताची मिसाची आवड जाली की जेन्ना हांव घरा वयतालो एक सुमार वर म्हणून तो हांव बरो न्हिदतालो. पूण आपशींच म्हजे वस्तू उठून म्हाका अशें दिसतालें कितें तरी म्हज्या जिवितांत उणें आसा. आनी हांव 2 किलोमिटर चलोन हॉटेलांत मिसांत वांटो घेतालो आनी कोंबड्यांक घेवन घरा येतालो. हें म्हाका कळ्ळें, म्हाका अनुभव घडलो. हे भाशेन कितलेशे जाण घडलेलो आसा. पूण आतां कोविडाक लागून आमकां तो घडना. हांव तुका आनी एक सांगता, एक पावटी तुवें जेजू घेतलो जाल्यार तो आमचे सोबत सदांच आसा. आनी त्या अनुभवाचेर आमच्यान जिवीत सोडून गेला. कितलो लोक जो खेड्यांनी आसा ताका पाद्री 2 दिसां मीस म्हणून वचना. एक पावटी म्हणटा वर्साक कितें एक पावटी ताका मीस गावता. ते एका मिसान सारके घोटांनी जेजूच्या जियेतात. तर ह्या दिसांनी कितलींच जाण तुमी घरा बसून भाग घेतात मिसाक आनी अत्मीकपणी जेजूच्या एकवटान तुमी रावतात. आनी तो एकवट खरो एकवट कित्याक जेन्ना आमी भावार्थान हें समजता, हें मानता, तेन्ना जेजून आमकां कितें सांगलां, तुजे भावार्थ प्रमाणे तुका घडटलें. आनी तें असलो अनुभव आमचे कडेन आतां आसा. आमी आनीक दुसऱ्या पावंड्यार पावलेलीं आसा. अत्मीक पावंड्यार आतां आमी जीव घडला आनी आमी देवाक आर्गांकीत रावला. आतां पयल्या वाचपाक आमी कितें आयकलो जाल्यार मोइसेसान हो खोराक देवा सगळें आनी मनशां सगळें केलो. पूण कसो केलो? एका बैलाचें रोखोप ताणें आल्तारार उडयलें आनी दुसरे बाग लोकांचेर उडयलें आनी शिकवायलो. आनी हो एक व्हड रोखतान भरोन आयलो. कित्याक लागून? पातकां धुवन गेली आनी हो एक व्हड देवा सगळें आतां भरोन आयिल्लो आसा म्हणून ताणें ते भाशेन केलें. आतां जेजू कितें म्हणटा? जेजू एक नवो
पदार्थ स्थापन करता उडो घेता आनी हो उडो पवित्र जाता ताची कूड आनी सोरो घेवन ताचेर वापरता ही मिलाद ताणें केल्ली आसा पळय ती आयज सुद्दां एका पाद्रीच्या हातान उतरांनी ती वाडटा कित्याक पाद्री आपलोनूय तो जेजूचोच आसोप जावन आसा आनी जेजू ताचें सगळें हें सगळें आयज पर्यंत घडून हाडटा हो भावार्थ तर आमचे मदें आसा तर हें खरेपणी आमचें सगळें अनुभवान घडटलें आनी आमचें जिवीत आदले भशेन न्हय पूण 2 दिसां उदीक आनी उदीक जेजूच्या जिविता सारकें जातलें आनी ताका तर आमी पयलो वयलो स्थान दी तें खरेपणी घडोवन येता आनी आमकां दुसऱ्या वचपान ते प्रेमान बरयल्या चिठीन दाखयलां हें रोगत जेजूचें बैलांच्या ते ताचें खून रोगत पूण तो कोण देवाचो पूत आनी देवाच्या पुतान आमकां सगळ्यांक ताचें सगळें व्हरोन व्हरली आयिल्ली आसा आनी होच जेजू जाचे सगळें आमी सगळीं व्हरोन आयिल्लीं आसा ताचेंच रोगत ताणें जेवरावन आतां ताच्या रोगतान आमकां नवें जिवीत मेळिल्लें आसा तुज्या नव्या जिवितान आमी प्रवेश केलेलो आसा आनी त्या जिवितान भावार्थान तर आमी ताका एकवटून रावप इतलें पुरो तुमकां हांवें सदांच सांगलां जेजूचीं सुत्रां आमी पाळल्या म्हजें सगळें विकून रावात आनी हांव तुमचें सगळें विकून रावतां हे भशेन ताणें जें सगळें एकवण घडून हाडिल्लें आसा बावतिस्मा वरवीं ह्या साक्रामेंटान संतानाच्या साक्रामेंटान आमी पाप कबूल करता आनी ती ताच्या ताब्यांत करता आनी तो आमकां सुटका दिता आनी खिरावणेच्या संस्कारान तो आमकां पवित्र आत्मा दिता आनी मिसान 2 वेळा तो आमकां आपली गोठायन करता इतलें आमकां दिलां आसा कित्याक लागून बदल घडप ना मरे जेन्ना आमी आपलेपणांत रावता आनी ताका भायल्यानूच म्हणाय त्यो आमी उतरांनी कडल्यान सांगता तें चलचें ना पूण ताच्या एकवटान तर आमी रावप आनी जें मागणी ताणें आमकां शिकयलां एका कोणाच्या बेसन रावपाक तें ना की तो आमचें सगळें आनी आमी ताचें सगळें हे भशेन जिवंक लागलें की ना बाकीचें सगळें सारकें जाता भयणीन भावनो कितल्या साता भोगतांनी हे भशेन आपलें जिवीत जाल्लेलें आसा आनी आतां काल जो आपुर्तीस म्हणटा पळय ताच्या जिवितान फुड्यान ताणें तें अणभवलें भुरगो आसून तो सदांच मिसाक येतालो माय पाय वचन आसली पूण तो येतालो आनी ताणें आमकां जेजूच्या विशयी कितलें करून दवरलेलें आसा कितलें सांगलेलें आसा आमचें जिवीत खरेंच देवाच्या पोटान आसा भयणीन भावान आमी सगळीं जाणां ताच्या पोटान आसा म्हणटूच आतां तोच एकवटान घेवया आतां आमचे अशें उंडेर घेवया दोळे बंद करुया जेजू पुरी आत्म्या सयत आमचे सगळे सदांच आसा आनी आमी ताका स्विकारलेलो आसा आनी तो आमच्या खर्चान वस्तू करता हें आमी केन्नाच विसरचें न्ही भावार्थान परवाशान आमी ताका एकवटान रावलें तर ताचो एकवट आमचें सगळें आनी आमचो एकवट ताचें सगळें घडोवन तो पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमची चिंतना उतरां आनी पोरण्यो चलयतलो आनी चलयता आनी आयज सुद्दां कितलीं जाणां आमी संतां भक्तांचें जिवीत जियेता आर्गान दिवन आसता महिमा आनी वाखाण आनी सगळीं जाणां आमी भगवंत फार्सीच्या मागण्यान सगळ्यांची विनवणी अदीक आमचें जिवीत जेजू सगळें कलावन जिवन काडलें आमकां पेकोवन मदींच सगळ्या वायट वेदनांतल्यान ह्या कोविडांत घेवं नाका आमी जिवीत ओमेन घेवया आमी सदांच क्रिस्ताचें म्हणून आमी आमचें जिवीत सांगया प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे भितर बरो येता प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना जेजूच्या नांवान सगळीं आमचे भितर हात चिंतना भावना आपुणी चाल भायर काडया आनी जेजूचे प्रेम ताचेर आशिर्वाद घालून बरें करते अदीक बरें करून भितर वायट काडून आपलें बरेंपण आमचे सगळें घडोवन हाडटा हे पद्दतीन जियेतना आतां आमचो भावार्थ आमी उच्चारया आनी आमचें जिवीत पवित्र तरेन हलावन जेजू सगळें जिवंक लागलें उबी रावन आतां हें म्हणया मागणें सोप मानता देवा सोप उडयता बापा सगळ्या आनी पृथ्वीच्या रचनाकार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या जगाच्या आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या
ती सांबाळलो आमकां मागीर जालो पोंस पावत आनी कोच दुसरे ताका कुर्साक जोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदी पिलो तो मेले मागीर येवलो तिसरे दिसा मेलेलो जिवंत जालो स्वर्गाचो स्वर्ग भितर देवा बापाच्या उजवाड बसला थंय थांब जिणें मेल्यांची मुसुडी करून येतलो सगळ्यांक पवित्रात्म्यान कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकार आतांची जेवण कुडीचें जेवण शासनाची विधी आमेन आमची मागणी आतां देवा मुखार आमी मांडल्या जेजू ह्या संवसारांत येवन आमा समेस्तां खातीर क्रिस्ताचेर आपले समर्पण करून आमची सोडवण केली ताची देख घेवन आमी जिवंक आमची थोडी मागणी बापा मुखार घालून आमकां दारान कृपा मागून घेवया तुमचो जाबाब गावून जातालो दोयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कामूर कर आमच्या पौळीक फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान सुफोते बोड आनी कृपा घेवन आपली जिवीत जिवोवप आनी आपल्या हातांत आसलेले गरजे मिसाचे भेटेचे गिरेस्कार शुभांपणे वांटून मिसाचे भेटेचे मोल तांच्या काळजांनी वाडोवप वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया सगळ्यांक मेळून तांकां जबाबदारेचेर कोर म्हूण देवा लागीं मागुया आनी जेसू शिवून आमचे भितर जेसू मुखारून येवन ताचो फळ कसो आमचे जिविताचे समर्पण गरजेच्या बरेपण खातीर करून आमी शिकल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आनी तांकां क्रिस्त प्रसाद हो कुम्या वेळार दिवन तांकां जेसूचे बोटार तांच्या कश्टांत आडखळींनी मेळो देवा लागीं मागुया आमच्या काळजांनी आसा आतां ती आमी देवा फुडें मांडया तुज्या पुतान आपल्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं
आपली कूड आनी रगत आमचे पासत भेटयली ती पळोवप आज आमी करतना आमची ही मागणी दोळ्यान आयकून घे म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्याची क्रिस्ता वरवीं आमेन. Page 39, C26, Remote Prayer India Sovereignty. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोब बलिदान देवा बापाक मानता तसली जावून मागा. हे तुमच्या आत्म्याने बलिदान आपल्या मनात आमच्या ते पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मागणी. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा भोवाचो उलो आनी रागाचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कोणाचो एक उलो आनी जायत्या रागाचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलोल्यान आमा सुमेस्तांतो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवटाय सोपून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां मारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक नेमासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोड बलिदान साठणाच्या देवा सोड आनी सोड काय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवास पावो हो कांय धर्मिती चलयांच्या फायद्याचो संवसार सोरो करुया सुगरणीचो फळ आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कोश्ट मरणाचो उगडास भरून दवरलो. आपल्या दोन दुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलेल्या मंदिरान तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वागाडीची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. तर हे तरेन एकूच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशां कडेन एकाच खावडतान तूं उजवाडायताय आनी एकाच किती मोगान एकठांयताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणाक वांटो घेवंक लागीं सोदता आनी आतां सगळींच्या दुतां सांगाती पृथ्वीचेर निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Oh
तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्रत्वान घालून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश मरण सुसूर बेचारून जेजून उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस द्यात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच फुडें जेवण जातच जेजून पांच दिली. तुका नव्यान दिनवास करता. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस द्यात आनी आपणेक घेयात. ही म्हज्या रगताची पांच. नव्यान साशलीक करोडाचें रोगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस तुमच्या पासत ते वाडोवतले. हें म्हज्या उगडासाक केलां. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी भक्ती आस करता आनी हो जिविताचो नवीन सगळ्यांची काळ तुका समर्पीत दिता. तुजे मुखार येवप आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनासता. आनी जेजूची कूड आनी बरोबर शेवटेल्या मासून आसता पवित्र एकठांय करून आमी मुक्तायेन मागता. सगळेच आख्खे पृथ्वीचे विस्तार जाले. तुजे पवित्र सुखे चवळ आसच्यो आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोवन बाबा आनी सगळ्या चेड्यांचे वर्गा बरोबर तुका कितें मनाक येवं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरलेल्यान त्या आमच्या गांवां बरोवची करतलो. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेळिल्ल्या सुमेस्तां तुजे परतून तुका पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी वार देवाची माये सांगाती जे पती घेवन झुजे घेवन दवरून वयता सगळें तुका मावलें तें सगळें भोगतें बरोबर शासनाच्या सुखांत प्रमाण घेतली. तांच्या सांगात तुमची महिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूंतल्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपुर्वेदार बाबा सगळं वैभव तुका शासनाच्या शासनान. वडिलांन भावनो जेजून हो एक वट आमचे सगळ्यांक घडोवन हाडलेलो आसा. आमी फकत वावरतान आनी बोरमाशेन ताका स्विकारता. बाकीचे सगळे तो एकपण घडोवन हाडटा आनी आमची जीव ताचे पुत्र आनी प्रेरणान चलयता. आमीच न्हय आमी जेजू जावन आसा. हे व्हडलें देण ताणें आमकां घडोवन दिलें. तर ह्या दिसा आमी ताका आर्गां दिवया, महिमा दिवया. कित्याक इतलो लागशिल्लो मोग ताणें आमकां घडोवन दवरलेलो आसा. आमी ताका शेवूंक जाता आनी तो आमचे भितर आनी आमी ताचे बरोबर जिवता. सगळीं आमची ते सामानां दवरया. सगळें पासून ताणें आमकां मागणेची नीत केली ताका आमच्या काळजांत दवरया. आनी जेजू बरोबर आतां आमी बरोबर पोटान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीचा तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज्य जावं येवं. तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जा. आमचो वस्तुखो पिराय सांगताली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक वचता तशींच आमची पापां वगोस आनी आमकां फायदीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच करा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय घाली
सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगवड्या दिसता ते आमी प्रमोशन वचत तर आमकां तुजी उदार करपी सोर पार्थापी सुकयांचो आकारांत तूं वाटाय सुम्याचेर दिसता तुवें तुजें धरून दितान पळय आनी आतां आमकां सगळ्यांक घरा सगळ्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमच्या पात्राचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कृशीका म्हणून तुका शांती दी आनी तूं स्थिताय पोटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान जो तुजी शांती सुद्दां तुमचे सगळें आसूं जेजूच्या पोटान आमी एकमेकांक ताची शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली शेलयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुपावी चलयाचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या आसुत्रान क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सगळ्यांक दिला जाय म्हणून हांव सत मानता सगळे गोश्टी परस तुका मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेव कामां शकता ह्या वेळार तुजें भौगोलीक महासोबत म्हज्यान शेव जायना देखून उद्मीकपणान तूं म्हज्या काळजांत घे म्हणून मागता म्हज्या काळजांत तूं आसलेले कित्याक तुका बरें मारता आनी सगळोच म्हाका तुका आवडटा तुजे सोशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन Page 50, Deosaka Moshache Khan, D7. तूं आमच्या काळजांत जियेता आनी तूं भगवन फ्रांसिसाच्या काळजांत जियेताली आनी ताणें तुका सदांच आपलें जिवीत सोडून दिलें त्या सुत्रांनी आमी ह्या वेळार ओपणीकपणान तुका एकवटून तुका शेवून तुजे कडेन आमी हे मागणी करता हे दुनियान म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काणी सगळें म्हजें तितलेंय
तुवें म्हाका दिला तुकाच तांकां सगळें तुजे खुशी परवडे ताचो वापर कर म्हाका फक्त तुजो मोग आनी तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. मागुया. सद्बुद्धीदार देवा बापा सासणान तुज्या देवी सुखांत मोठो घेवन तूं आमकां पळयताय तो दीस पावसर वयपासान तुज्या भुरग्यांक हे बेगी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावरत्यान सुखाची सुफळपणां जेजूचे अवनीत कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणाक वांटो घेतिल्ल्यान आमा सुमेस्तान तुवें बासायिल्ले सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्ता आमच्या सोग्यांक वरवीं. म्हजे कडेन भाव तुका सगळ्यांक दिनवासता कित्याक तुमचो भावार येदो व्हडलो खंयचे स्थितीन तुमी सायबाक केन्ना सोडूंक ना ताचे बरोबरच तुमी एकवटान ताचे उद्देशी जेजूच्या एकवटान जियेतात. खरें तुमकां सगळ्यांक लोकांक तुवें केदो व्हडलो भावार तुमचो आसा ताचे आनी तुमी जाणो जाय आमी सदांच तुमचे पासून मागता. सकाळीं आमी 5 आमची पवित्र भोजन आसता त्या वेळार तुमकां सगळ्यांक जेजूच्या एकवटान दवरता तुमचे पासून मागता. तुमची गरजो खूब आसा सगळ्या गरजांनी तुमकां पावची म्हणून सायबाच्या रितीन तुमकां सगळ्यांक दवरिल्लें आसा. आतां तुमी जाणा आमी यूट्यूबाचेर मागणे तुमचे पासून खास थंयचो रावंड करून काडला म्हणटच सांजेच्या 6 ते 7 पर्यंत यूट्यूबाचेर वॉट्सॅपाचेर तुमी आमकां मेसेज धाडूंक जाय. नांव तुमचें कोणा पासून मागणी करूंक जाय कितें प्रॉब्लेम आसा कसलो प्रॉब्लेम आसा तें आनी खंयचे भाशेन आमी मागणी करूंक जाय ही मेसेज सकाळीं तुमी 10 ते 12 ह्या दरम्यान धाडीत तर आनी मागीर फोन करून विचार तर तांकां रोखडेंच कळटलें की तुमकां सांगतली बरें तुमी या म्हणटच सांजे मागीर तुमी थंयसर हाजीर आसूंक जाय घरांत 6 ते 7 वा 8 पर्यंत. आतां म्हणजे थोडोच लोक मागीर सुबेज जातलो तेन्ना मागीर आमकां ते भशेन करचें म्हणटच 6 ते 7 तुमी आमकां फोन करूं नाकात कृपया करून तुमी करूं नाकात कित्याक तुमी जर फोन करशात जाल्यार आमचो फोन चालू आसा पळय तितून मागीर तुमचो आनी आमचे सगळे मुश्कील जाता आनी गोंधळ जाता कारण तुमी करूं नाका आमी करतात म्हणटच तुमकां फोन आयलो तर रोखडेच काडात आनी आमच्या उलोवंक जाता कित्याक हें सगळें यूट्यूबाचेर दिश्टी पडटा म्हणटच तुमी उलयतात तें तांकां आयकूंक येता तुमी म्हजे कडेन उलयतात तरी दुसरी जाणां आयकतात ते म्हणटच ताका लागून कितलें उलोवंक जाय तितलेंच उलयात सगळें कांय सुरू करून सांगनाका म्हाका तुमी मेळटा तेन्ना सांगात तुमचो आमी तितूच करूंक जाता म्हणून तितूच करूं नाका सगळीं जाणां आयकतात म्हणटच हें मनाक दवरात आनी खूब जाणांक बरेंपण फाव जाल्लेलें आसा ते मागीर बरोवन काडात तुमी आनी धाडटा म्हाका ह्या मागण्या कितें जालां पळय तें आमी रेकॉर्ड करून दवरतले तुमचे तर मिसां आमची कितें भाशेन आतां पर्यंत कोविडाक लागून कितें जाता तें आमी नोखोंक फुडें पूण आमची भोजोन 5 सॉंग इंग्लीश भाशेन मीस त्या उपरांत तेच मागीर 7 मीस आमचे भाशेन मीस आनी 7:30 आमचे भाशेन तेच मागीर त्या दिसांनी 7 तुमचो तेच आनी मागणे आमी घेतलेले आसा आनी ते भशेन बाकीचे मागीर तुमकां सांगतले हांव आनी सांगे मागीर सॉंग मागणे स्वताच आयताराची पुजा आनी आयताराचे म्हणल्यार मीस हे भाशेन दिसांची मांडवली 6 आमची पवित्र भोजन जाता अशी 5 पूण त्या दिसा 7 आमची भाशेन मीस 8 इंग्लीश भाशेन मीस हे भाशेन आनी तुमी ते मनाक घेवया देव बरें करून तांकां सगळ्यांक तुमचे पासून मागता आनी आमचे पासून मागता सुर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं
आणि सोड देतात देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आमचे आशीर्वाद घालून वचूया क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां रावून उगडटा दोन फ्रांसीस शेवरा जेजूच्या मोगान तुजे गाडी सदांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सगळ्यांची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तुगेलो हांचो जीव झोपून घेतलो ज्या पासत बाबान तुका सरकार मेळून दवरलो आनी संवसारान तुजी कोण लेगून पुसून दिना येद्याने खातीर सदस्यान आमी बापाक घेवन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जनेतल्यान आपणाक जाय तें बाबूल फ्रांसीस मागचें आमचे उतरेक बापाक मानतात तशें जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावून मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं बोलतात सगळे बापाक वाटांता शेवटाचे गीत सान फ्रांसीस शावेरा वर्डा कोंडा पेज 240 U20